आनी खरेंच त्रास जाला लोकांक, कित्याक आमी जेन्ना कितें निर्णय घेता तेजो रिपरकशन इट्स बाउंड टू हॅपन इन अदर स्टेट्स. बाकीचे लोक म्हणटात तुमी बी हाडूं नाका तुमचें नुस्तें. आतांच आमी कितें केल्लें आसा, आतां कांय मिनिस्टरा कडेन चर्चा करून आनी आमी बाकीच्या राज्याच्या मिनिस्टरा कडेन बी हांव चर्चा करून आमकां एक कितें तरी वाट काडची पडटली कशें फुडें वचपाचें. कित्याक हे जो आमी जे अवेरनस गोंया राज्या भितर जे जाला ते बाकीच्या राज्याक बी कॉन्फिडन्सान त्या तरेचे फुडें वयचे. इतले मजगतीं एक्सपोर्ट बंद जाल्ल्यान गोंयचे आजी माजी आमदार बोटवाले आनी ट्रॉलरवाले सकाळीं वचून एफडीए मंत्र्याक मेळ्ळे. गोंयचें नुस्तें कर्नाटकांत आडायतात ताचेर कितें तरी कर म्हूण मंत्र्याचेर एक्सपोर्टवाल्यांचो दबाव. आयज आमी एफडीए मिनिस्टराक तशें हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेक आमी सगळे ऑल गोवा बोट ओनर्स आसाय पळय ताका मेळपाक येयल्ले. कारण एक आमकां मोठो इश्यू आमचो घडला गोंयांत. जे आमी बोटी आसात आमचे ट्रॉलर ओनर्स तशेंच ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आमचे नुस्त्याक भायर वयताले, जे आमचे मोस्टली सावंतवाडी क्रॉस करून बॉर्डरी तशेंच आमचे केरळाक आमचे नुस्त्याक जे आमी गोंयचे लोक गोंयचे नुस्त्याक चडशे खायना आसले, हे आमी नुस्त्याक गोंयचे लोक खायना, हे आमी नुस्त्याक दुसरे स्टेटीन धाडटाले मोस्टली इन केरळा. आनी आयज ही बंदी जे बॅन घातलेलें आसा मिनिस्टरान, बॅन म्हणटाय ते आतां बॅन हो एक सर्क्युलर काडलेलो आसा. दुसरे स्टेटीचे आमचे गोंयांत नुस्त्याक येवपाक मेळना म्हूण आमकां आमचे गाडयेक सगळे आमचे गोंयकारांचे गाडयेक कारवार जी बॉर्डर क्रॉस करपाची आसता तिका आमचे बंद केलेले आसा. ताका लागून आमी मिनिस्टराच्या फुड्यान येयल्ले सोल्युशन कितेंय तरी काड म्हणून. आनी मिनिस्टरान आमकां प्रॉमीस केलां कितेंय तरी सोल्युशन काडून हे तुमचे विशय कितें आसा पळय तो आपूण सोल्युशन काडटलो. गोंयच्या नुस्त्याचे कसलो प्रॉब्लेम आहा आनी कित्या लागून बंद करूं शकता? कितें जाला? आमच्या गव्हर्मेंटान एक गायडलायन फॉलो हें केल्या, ती गायडलायन फॉलो करपाकूच जाय. ही जेन्ना गायडलायन फॉलो केली तेन्नाच बरें नुस्त्याक गोंयांत येवपाक शकता. विश्वजीत म्हणटा भायल्या राज्यांच्या मंत्री आमदारां कडेन उलोवन कितें तरी उपाय काडटा. आयज गोंयचे सगळे ट्रॉलर ओनर आयिल्ले आमकां मेळपाक. तेंचो विशय की कर्नाटकाच्या लोकांनी आनी महाराष्ट्र लोकांनी कितें ट्रान्सपोर्टेशन बंद केल्लें आसा. एक्चुअली कितें आसा ती गैरसमज ज्या तरेनी करता आनी जे गैरसमज जे घडोवन हाडपाचो प्रयत्न कांय लोकांनी केल्लो आसा. पूण तेंचो बी विशय जो आहा गोंयचे आमचे ट्रॉलर ओनर्सचे हांव आयज घेवन बसता आनी कितें सोल्युशन तेंचे ते स्थानीक आमदारा कडेन उलयन तांकां बी सांगता की ते MLAs जे ते परिसरान आहा तेंचे कडेन जर काँग्रेसचो आमदार असलो काय भारतीय जनता पक्षाचो आमदार असलो तेंचे कडेन संपर्क साधून की बाबा तुमी तुमचे एफडीए कडल्यान तांकां ती गायडलायन्स कितें आहा आमी सगळे एकमेकाक कॉपरेट करपाक तयार आहा, आमी फेसिलिटेट करपाक तयार आहा. पूण हे खंय ना खंय वाट काडपाक हांव डेफिनेटली म्हाजो प्रयत्न चालू जातलो आतांचे. आयात बंद केल्ल्यान सध्या गोंयच्या नुस्त्याचो एक्सपोर्टूय बंद. गोंयचे ताज्जे फडफडीत माग आनी रापणीचें नुस्तें सध्या सवाय भितर गोंयकारांच्या पानार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.